मंत्री जालो ताचे पयलीं आशिल्लोच पूण हांवें रिगरसली सामको कंटिन्युअसली हो विशय आसा न्ही लावन कारण एज ए ट्रायबल वेलफेअर मंत्री ह्या नात्यान म्हजी जबाबदारी आसात आनी हें फॉलोअप करता आसतना आमी म्हणजे लॉ मिनिस्टर अर्जुन मेघवाल जी आसात होम मिनिस्टर जे आसात तांकांय मेळिल्ले आनी हो विशय फुडें व्हरपाच्या दृश्टिकोनाचे हांव कंटिन्युअस प्रयत्न करता मध्यंतरी ते जाता न जाता असो प्रकारचे विशय येताले पूण आमकां फाटल्या सादारणशें म्हणजे काल तरी हांव स्टेटमेंट दिलें आसा फुडल्या 15 दिसां भितर की 100% रिजर्वेशनाचो इश्यू डिजॉल्व जाता अशा प्रकारचे विशय हांवें सांगिल्ले म्हणजे सांगपाक खूब आनंद जाता 1-2 दिसां पयलींच माननीय मुख्यमंत्र्याक जे आसा न्ही की होम मिनिस्टर अमित शाह हांणी आफोवन घेतलें आनी ST रिजर्वेशन संदर्भांतली ज्यो कांय गजाली समजून घेवन आसा न्ही ताका ताणें लॉ मिनिस्ट्रीक डायरेक्शन दिल्लें आसा त्यामुळे म्हाका काल जेन्ना मुख्यमंत्री आयले ताणें आमकां म्हाका फोन जे आसा न्ही ब्रिफींग केल्लें आसा सगळें कितें जालां कशें जाल्लें आसा म्हाका दिसता फुडल्या 1-2-3 दिसां भितर आसा न्ही नोटिफिकेशन येता आनी त्या उपरांत ज्यो प्रोसेस आसा म्हणजे होम मिनिस्ट्रीन डायरेक्शन म्हणजे लॉ मिनिस्ट्रीन डायरेक्शन इलेक्शन कमिशनाक घेवपाक जाय इलेक्शन कमिशनाक जें डायरेक्शन दितकच ज्यो प्रोसेस आसा म्हणजे ताजी इन्फॉर्मेशन घेवप बाकी सगळें आसा खंयचे कॉन्स्टिट्युएन्सी जातले कितें जातलें म्हणजे पॉप्युलेशन हाज्यो वोटर्स वायज आनी त्या नंतर मागीर थारतली आसा ती प्रोसेस सुद्दां म्हणजे 15 ऑगस्टा उपरांत ज्यो कांय सुरू जातल्यो म्हणजे आतां जर म्हाका सादारण जे आज फाल्यां परवा 3 दिसां भितर नोटिफिकेशन आयलें आसा तर फुडले सादारणशे 1.5-2 म्हयन्या भितर आसा न्ही त्यो कंप्लीट प्रोसेस जातल्यो आनी 2027च्या इलेक्शनाक आसा न्ही की गावडा बेडीपरमी कुणबी ह्या 3 कम्युनिटीक की 4 सीट रिजर्व हे मेळटलेच मेळटले आनी हाजी स्पश्ट हें आसा न्ही ती होम मिनिस्टरान केल्लें आसा आमच्या मुख्यमंत्र्यान आमकां म्हणजे प्रेसाच्या माध्यमांतल्यान आसा क्लू दिल्लें आसा ते येता त्या 2 दिसां भितर आसा न्ही ताजे 2 ते 3 दिसां भितर आसा न्ही सूक्ष्म लागतलो उठान एक आंदोलन उठान 13 तारखेक हें सांगलां की आमी तुमी वतले एक गजाल लक्षांत दवरा पळय हें नोटिफिकेशन येतकच जाल्यार आमी 4 आमदार आसा आनी आमचे उठात जे आसा हांचे कडेन हांकां सगळ्यांक आफयतले आनी ज्यो प्रोसेस जी आसा न्ही त्यो कितें आसा ज्यो कितें जातल्यो कश्यो जातल्यो त्यो मुख्यमंत्री सांगतलो तांकां एड्रेस करतले आतां एड्रेस केले उपरांत जे आसा न्ही समजा म्हजो सारको मनीस आसा भारतीय जनता पार्टीचो आमदार आनी म्हजी जबाबदारी ती हांव जर कन्विन्स जालो जर जायत न्ही हांव जर कन्विन्स जालो इधर जाल्यार हांव आंदोलनाक वचचें ना ती समजा एखाद्या वेळाचेर म्हणजे स्वाभावीकपणे आमी 4 आमदार आसा की ह्या सगळ्या मुवमेंटांक जे आसा न्ही ह्या सगळ्या मुवमेंटांक जे आसा न्ही केवळ भारतीय जनता पार्टीचेच लोक आसा अशें ना अनेक पक्षाचे लोक आसा कळ्ळें कोणाची धोरण कशें आसा हें आज कळचें ना हांवें एक उठाई संघटना लीड जरी केली की त्या नंतर उठा संघटना मिटींग आपयतली आनी त्या नंतर ते ठरयलें वतलें की आंदोलन जातलें काय न जातलें किंवा ते जमतलें काय न जमतलें आसा म्हणजे ह्या 2 दिसां भितर कळटलें हय जे एकदा नोटिफिकेशन येवूं दी न्ही येतकच आसा फुडली प्रोसेस सुरू जातल्यो की त्या धनगर कम्युनिटीची एक इश्यू आसा की ST इन्क्लूड करपाक ताच्या तुमचो कितें पळय धनगर कम्युनिटी आमचोच भाव तो हांव भाव कितें म्हणटा की पयलीं आमी गाकोवेद म्हणजे गाकोवेद ह्या संस्थेच्या माध्यमांतल्यान गावडा वेळी कुणबी आनी धनगर गाकोवेद संघटना आमी काम करता सादारणचे म्हणजे 97-98 पासून जो आमी मुवमेंट करताले तातूंत आमचे धनगर आमचेर आशिल्ले पण दुर्दैवान तांकां इन्क्लूड जालें ना आनी खरें म्हळ्यार तें जावपाक जाय इतल्या खातीर की गोंयांत जे धनगर आसा तांचे म्हाका दिसता 90% धनगरांची स्वताची जमीन सुद्दां उरची ना ते भटके हांगा ती वताले म्हणजे आज जरी ते थोडे शिक्षण जावन ते स्थिर जाले आसा न्ही आजूय धनगर कम्युनिटीचे लोक आसा अजून स्थिर जावंक ना म्हणजे तांकां म्हणजे एखाद्या वेळाचे आमच्या वेळीप आनी गांवकार जे कम्युनिटी लोक आसात तांचे पेक्षा बद्तर तांची अवस्था आसा इन्क्लूड जावपाक जाय म्हणजे जालें ना पण त्यामुळे जे कांय अडचणी आसा त्या संदर्भांत आमचे सरकार किंवा बाकी जे आसा न्ही पाठपुरावो करता म्हाका कालच मुख्यमंत्री म्हणालो की तांचें डेलिगेशन परत एकदां आसा न्ही माननीय होम मिनिस्टराक मेळटलें फुडले कांय नंतर आठवड्या भितर आनी त्या नंतर तो विशय फुडें वतले म्हाकाय दिसता की तें जावपाक जाय की माननीय मुख्यमंत्र्याक दिसता हांगा त्या धनगरांक डिनाय कोणीच करिना
जी सत्य बरी आसा तें आमकां खबर ना आनी आसा ते अल्प आसा न्ही म्हणजे आमचे कोणाच्या वाट्याचे ते खावचे ना म्हणजे म्हाका दिसता आमच्या ट्रायबल कम्युनिटी आशिल्लेच ते पयलीं साकून आमी ताका आमचोच भाव म्हणून समजून नाका आमचे बरोबर आमी येवपाक आमकां व्हडली कांय कठीण कांय ना तेवूय खंय तरी 15 ऑगस्टाच्यान आंदोलन करपाक फुडें सरपाच्या तुमी सपोर्ट करतले कितें म्हणटा तेय आंदोलन तो विशय पळय तो विशय आत्ता तूं म्हजे कडेन येवं दी म्हणटा ते हो म्हजे सपोर्ट जाय काय नाका ते तांचे कडेन सांगलें आसता तर जाय तेका ते आमी दवरलें आनी म्हाका दिसता मुख्यमंत्री तांकां एश्योर केल्लें आसा की आमकां डेलिगेशन जें आसा दिल्ली प्रमुख घेवन वतलो अमित शाहजी मेळटलो अशें सांगलें आसा पळय हांव सातत्यान जें आसा न्ही प्रयत्न आमी करीत आसताले आंदोलन करतले म्हटल्यानंतर रोखडेच येता म्हणजे हांवें केन्नाच म्हणून हांव जितले दीस म्हाका तुम्ही प्रयत्न उटा करता लिडरांनी म्हणिल्लें पयर नाही, नाही. प्रेस कॉन्फरन्साक आनी सगळे म्हणून तुमी दी. एकठांय येयल्ले आसा म्हणून दी. आमी सगळे एकठांय येयल्ले येयल्ले आसा. आसा. म्हणून खंय तरी सरकाराचेर दबाव येयलो आसा. दबाव अशें न्ही पण जी गजाल जावपाक जाय पळय आमकां सगळ्यांक खबर आसा की 13 ऑगस्टाक सुद्दां कित्याक की 13 ऑगस्टा दिसा आसा न्ही की हांगा लॉ डिपार्टमेंट वेट केल्लें तें म्हणजे राष्ट्रपतीचा कन्सेंट घेवन जें आसा न्ही लॉ डिपार्टमेंट थी थांबयलें आसता की ते 1 वर्स थांबला म्हणून मातशें लोकां मदें हें दिसतालें की जी गजाल आमकां जाय ती मागूंक जाय न्ही रे मागून ज्या दिशेन आमी व्हरपाक जाय एखाद्या वेळाचेर मदींच्या काळाक आमी पाठपुरावो करपाक खंय तरी कमी पडले आसूं येता म्हणजे आज पाठपुरावो जोरदार जाल्लो आसा म्हणून ताजें जालें अशें म्हणूं येता तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.